आयज मिकी रॉड्रिगेज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी हे मीस पेटयता टॉरस रॉड्रिगेज. तेच करून मागुया आयज इयन आनी क्रेग आपले जल्माचे दीस मनयता. देवान तांचे आशिर्वाद. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसून. मोगाल इश्टानो, आयज आमी एक परब समजता. सुम्या जेजू क्रिस्ताचें रुपांतरण. आयचो शुभ वर्तमान आमच्या मुखार जेजूच्या रुपांतरान वरवीं खबर दिता. आनी एक मुखेल उतर जें आमी आयकतले ह्या शुभ वर्तमानान जावन आसा भोवायकी. जेजू आपल्या शिसांक हें दृश्य दिता, तांकां व्हड भोवाय करून ताच्या जिविताचेर. आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू भोवायकी दिवंक पयले सुवातेर देव बाप जेजू खूद आपणाक भोवायकी दिता. पवित्र आत्मो ताका भोवायकी दिता. पवित्र पुस्तक जेजू भोवायकी दिता. जेजूचे शीस ताका भोवायकी दिता. जुआंव बावतिस्त जेजूचो भोवाय जाता. लोक जायते फावटी जेजू भोवायकी दिता, ताचे भोवाय जाता. पिडेस्त दुसरी जेंकां जेजू बरी केली, सामारितन स्टोरी, अशे परी शुभ वर्तमान आमकां जायत्या भोवायक्या विशीं खबर दिता. आयज आमकां आमच्या जिवितान जेजूचे खरे भोवायकी जावंक आपोवता. आनी हें फेस्त परब आमकां जेजूच्या रुपांतरा वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक आपोवता. तर मागुया आमी ह्या दिसाचे भेटेन आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूचे बरे भोवायकी जावं. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 28व्या आयस्वरान जेजू म्हणटा, वचात म्हजे भोवाय जाय. हेच जेजूचे खरे भोवाय जावंक आयज ह्या दिसान आमी मागुया. आनी हे पवित्र तीन फावत बरी वाट घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन प्रोत्साहन मागुया. हांव पातकी सोर्गवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देव सदांच वार दिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्गवेदार देव, आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कर, सुम्या क्रिस्ता काकूट कर, सुम्या काकूट कर. महिमा देवाक सोदनी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सरस्वरा देवा सगळींच्या राया स्वर्गवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवाक आसत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शरीर, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगनी देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो इस्कोर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सगळींच्या बापा, रुपांतरले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भोवाड फील केलो. तेच बरोबर तुवें
तुझ्या आपयलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रूपांतर आदी फुडें परगट केली. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पालो दिवन आनी खरें गोवायकी जावन सरकार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावयली. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव अशें पळयतना आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलेलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आबोरण हिमापुरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आगत्या कडेन आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या कडेन. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी गेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या फौजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटीचे केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता पृथ्वी मुरगोटून दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावन ताचे भोंवतणी कृपा आनी काळो प्रामाणीकपण आनी नीत ताचे सुदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेंढना वरी पडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. भाग्यवान पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यांनो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची वळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाचबुडीची गोप्पा ताळां सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या काशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हे उतर दोबाजीक वैभवांतले ताका पावले तेन्ना खरेंच म्हळ्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आनी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना
स्वर्गांत जावन आयलो पोथाळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचे पूर्ण खात्रेचे उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालसात जाल्यार बरें. फातें बाबसोर आनी सकाळचे नोकेत तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उसवाड घालतली दिवती कशी तें उतर दुरात. देवाचें उतर. देवाचे बोध उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले. तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचें मुखामोल सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताच्या आंगस्त्रां उजवाडा परी घुंवीपूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबार बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा उबारता, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयताच आसतना एक पोरजोलीत कुपान तांचेर आपली सावळी घातली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकुना फुडें शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हटलें, उठात, भियो नाका. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनः जिवंत जावंसर हें दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोत मानता देवाक, सोत उबेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यार सुता आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं परवे समागो आमकां मुरे खावन जल्मलो. वंस पिलाताखाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुंचुकी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक लोकांचो एकठार पातकांचे भोगसणें कुयचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. सरस्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा आनी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उदक तुका भेटयता. तरी तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उदक जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक जय. सरस्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा आनी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां उदमीक पियोन जातलो.
शासनाच्या सरस्परा देवा धार्मिक मनान आणि पात्रांची दूर करून आम्ही तुमच्या बलिदान भेटयता ते तुका मानतात असल्याचा अशा फाट्यापणाक लोकांक काळ सरस्परा सगळे म्हज्या पात्रांचो अशा बाबणानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोद पगेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हणून मागात बलिदान आपल्या मानात आमच्या मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या रूपांतरान फांकलेलो ताचे मोहिमेचो उसवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित कर तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडून तुजी उसवाडाची भुरगीं आमकां कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारया सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सरेस्परा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काले आनी सोर कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो विचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपली वैभव विचित्रपणी प्रगट केली आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजोलीत करून दाखयलें अशी ताणें मनश मनान शिसाची खुर्साच्या निणपणान केली नायती आनी जी मोहिमा एक दीस ताची बुडाट कुडीर फावो जातली तीच आपल्यो सोप मनशा संघाचे कुडीन आदी फुडें अजापांनी फांकोवन दाखयली देखून सगळीच्या सोर दळबरा सनातीन तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता स्वर्गानी संसार सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता सोय बाबा प्रस्तुम पवित्र तूंच सोपल्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सुसुकेच्या आदी ताणें नंबर घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसत समोर तुमची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक परराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें मरतलें हें म्हज्या त्रासाक करा भारताचो पयलो परगोवया सोम्या जेजू तुजें मरण समजता तुजें पुनर्जिवंतपण परगोवता तुज्या येण्याक आनी अंतेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणून प्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापाक आनी सोगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर
तांकां तुझे इश्टागती मेल्ल्या सुलिस्तान तुझे पोरचुरीत मुखामोड पडून पावतो आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगपी तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मानवली तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूका ओवेदात्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोरमंडळाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटलो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक दोशी राव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरस करप सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान अपेक्षा तर आमकां तुजी उदार काकुटीन सोर पात्रांतली सुपय आनी सोर्ग आकांतांतली म्हाताय कित्याक राजमती पृथ्वी आनी महिमा तुजीच आसा सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्टा आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातरे आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातरे आमची काकूट सोड देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुखावी सम्यान प्रेमाचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुजे एका पुतान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग प्रार्थना मोगाल बापा
तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा फुलाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्तीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे मोहिमेन भरून आमकां खरेंच साक्षी कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां मागता. देवाची